साळगावात दिसांदिस लायटीची आणि उदकाची समस्या वाढत आसा. ही समस्या सुटावी करात अशी मागणी करीत सरपंच सावित्री घाडी यांच्या फुडारपणाखाला साळगावातल्या कांय लोकांनी शुक्रारा दिवचोच्या वीज आणि उदका स्रोत कार्यालयाचेर धडक दिली. साळगावात दिसांदिस लायटीची आणि उदकाची समस्या वाढत आसा. ही समस्या सुटावी करप अशी मागणी करीत सरपंच सावित्री घाडी यांच्या फुडारपणाखाला साळगावातल्या कांय लोकांनी शुक्रारा दिवचोच्या वीज आणि उदका स्रोत कार्यालयाचेर धडक दिली. गोंयांत शॉक लागून मरण येवपाच्यो घडणुको चालूच आसात. बिरेस्तारा जोफिलनगर फोंड्यां क्रेन वीज लायनीक तेंकिल्ल्यान ड्रायव्हराक मरण आयलें जाल्यार मडगांव रेल्वे स्टेशनार रेल्वेच्या डब्यार चडटना लायटीच्या सरयेक तेंकून झारखंडच्या इसाक मालू ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. गोंयांत शॉक लागून मरण येवपाच्यो घडणुको चालूच आसात. बिरेस्तारा जोफिलनगर फोंड्यां क्रेन वीज लायनीक तेंकिल्ल्यान ड्रायव्हराक मरण आयलें जाल्यार मडगांव रेल्वे स्टेशनार रेल्वेच्या डब्यार चडटना लायटीच्या सरयेक तेंकून झारखंडच्या इसाक मालू ह्या तरणाट्याक मरण आयलें. लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर काँग्रेस उमेदवार योग्य वेळार जाहीर करतले. गोंयांत दोनूय सिटां काँग्रेसीचीच येतली असो ठाम विश्वास गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिकांत टागोर हांणी उक्तायलो. पदाधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतल्या उपरांत मणिकांत टागोर उलयतालो. लोकसभेच्या वेंचणुके खातीर काँग्रेस उमेदवार योग्य वेळार जाहीर करतले. गोंयांत दोनूय सिटां काँग्रेसीचीच येतली असो ठाम विश्वास गोंय काँग्रेसीचो डेस्क इन्चार्ज मणिकांत टागोर हांणी उक्तायलो. पदाधिकाऱ्यांबरोबर बसका घेतल्या उपरांत मणिकांत टागोर उलयलो. गांव बरो करचे खातीर गांवांतले लोक विद्यालयां सहकारी संस्था देवस्थान कोमुनिदाद संस्था चालक बरे आसपाक जाय. तेन्नाच गांवचे उदरगती वांगडा गांवचें नांव परजयता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. दर एका विद्यार्थ्यान आपलें करियर 8वेंतल्यानूच थारोवपाक जाय. GPSCच्या तयारी 8वेंतल्यानूच जावची. ते नदरेन विद्यार्थ्यांबरोबर शिक्षकांनी तांकां सहकार्य करचें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99व्या वर्धापन दीस आणि शेती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळीत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. एक डिसेंबर हो दीस संवसारीक एड्स दीस म्हणून मनयतात. ते निमतान पेडण्यां उच्च माध्यमीक विद्यालयाची खासा रॅली जाली. अंदू वर्सा लेट कम्युनिटीज लीड अशी संकल्पना आसा. एक डिसेंबर हो दीस संवसारीक एड्स दीस म्हणून मनयतात. त्या निमतान पेडण्यां उच्च माध्यमीक विद्यालयाची खासा रॅली जाली. अंदू वर्सा लेट कम्युनिटीज लीड अशी संकल्पना आसा.
दर्यादेग वाठारांनी भटक्या सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान सुणे पर्यटकांचेर हल्ले करतात शोकागळी जावपाक लागल्या. फाटी दर्याचेर नातना एका ल्हान पिरायेच्या भुरग्याचेर भटक्या सुण्यांनी हल्लो केलो. ह्या वाडट्या भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचे अशी मागणी नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हांणी केल्या. दर्यादेग वाठारांनी भटक्या सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान सुणे पर्यटकांचेर हल्ले करतात अश्यो कागाळी जावपाक लागल्यात. फाटी दर्याचेर नातना एका ल्हान पिरायेच्या भुरग्याचेर भटक्या सुण्यांनी हल्लो केल्लो. ह्या वाडट्या भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडचें अशी मागणी नुस्तेकार पेले फर्नांडीस हांणी केल्या. गोवा शिपयार्डाच्या CSR निधींतल्यान वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सरकारी हायस्कुलाच्या नूतनीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. गोंयांतली ही पयली शाळा जाचे दायज स्थळ राखपा खातीर पुनर्स्थापनाचें काम हातांत घेतलां. फुडल्या पिळगेक गोंयाबद्दल चड म्हायती कळपाक जाय जाल्यार सगळ्या आमदारांनी दायज स्थळांची पुनर्स्थापना करपा खातीर पावलां उबारपाक जाय अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकार म्हणटात. पणजे कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सा कडेन दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो. जंक्शन क्रॉस करून येवपी दुचाकीक गाडयेन धपको दिलो. ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. मात दुचाकीचें बरेंच लुकसाण जालें. दुचाकी चलोवपी उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो विद्यार्थी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. पणजे कॅप्टन ऑफ कोर्ट्सा कडेन दुचाकी आनी गाडये मदीं अपघात जालो. जंक्शन क्रॉस करून येवपी दुचाकीक गाडयेन धपको दिलो. ह्या अपघातांत सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावंक ना. मात दुचाकीचें बरेंच लुकसाण जालें. दुचाकी चलोवपी उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो विद्यार्थी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आपले सरकार जो मेरेन सत्तेत आसा तो मेरेन कोणाकूच उपाशी न्हिदचें पडचें ना अशें विधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलें. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजणेची मुजत फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाला घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत केंद्रान हो निर्णय घेतला. ह्या येवजणेंत 2028 मेरेन 81.35 कोटी गरिबांक म्हयन्याक 5 किलो फुकट राशन दिवप जातलें. देखून हाचो लाव सगळ्या गरीब घरांक जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी ट्वीट करीत उक्तायलो. केंद्रान पयलेच खेपे क्रिटिकल मीन ब्लॉकांची पावणी करपाक सुरवात केल्या. पयल्या टप्प्यांत 20 ब्लॉकांची पावणी जाली. हातूंत ओडिशा, छत्तीसगड, जम्मू काश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तामिळनाडू आनी गुजरात अशा 8 राज्यांचो आस्पाव आसा. ह्या ब्लॉकांत ग्रेफायट, लिथियम, मॉलिबेडनम, तांबे, निकेल आनी पोटॅशाचो आस्पाव आसा.
PWD नोकर भरती घोटाळ्याबाबत काँग्रेसची दक्षता खात्यान कागाळ नोंदयल्या, पूण अजून मेरेन ताची दखल घेवंक ना. देखून हो नोकर भरतीचो विशय सगळ्या पुराव्यांसयत लोकायुक्तांत वतले अशी काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. PWD नोकर भरती घोटाळ्याचो विशयाक काँग्रेसीन नेट धरतले. मंत्रिमंडळात बदल करून भाजप हो विशय दांबपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान केला. PWD नोकर भरती घोटाळ्याबाबतीन काँग्रेसीन दक्षता खात्यान कागाळ नोंदयल्या, पूण अजून मेरेन तांची दखल घेवंक ना. देखून हो नोकर भरतीचो विशय सगळ्या पुराव्यांसयत लोकायुक्तांत वतले अशी काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. PWD नोकर भरती घोटाळ्याचो विशय काँग्रेस नेट धरतले. मंत्रिमंडळात बदल करून भाजप हो विशय दांबपाक सोदता असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोरान केला. गोंय काँग्रेसीत भितर भिनसणां आनी फुडाऱ्यां भितर मतभेद जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोर म्हणटा सगळें सारकें आसा. काँग्रेसीचे सगळे फुडारी पक्षाच्या आदेशाक मानतात, ताका लागून गोंय काँग्रेस घटमूट आसा अशें विधान मणिकम हांणी केलां. गोंय काँग्रेसी भितर भिनसणां आनी फुडाऱ्यां भितर मतभेद जाल्ल्याचें दिश्टी पडटा. पूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकम टागोर म्हणटा सगळें सारकें आसा. काँग्रेसीचे सगळे फुडारी पक्षाच्या आदेशाक मानतात, ताका लागून गोंय काँग्रेस घटमूट आसा अशें विधान मणिकम हांणी केलां. कोयर वेवस्थापन खातें वेवस्थीत चलता. कोयराचो विलो लावपाक कसल्योच आडमेळी ना. गोंयांत कोयराचो प्रश्न उप्रासला ह्या मायकल लोबोच्या विधानाक कांयच अर्थ ना अशें विधान कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरातान केलां. बिरेस्तारा साळगांवांत दुसऱ्या वाठारांतलो कोयर नाका. कोयर वेवस्थापन मंत्री गोंयचो कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला असो आरोप कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो हांणी केल्लो. शंबर वर्सां पुराय जाल्ल्या शिक्षणीक संस्थांक अर्थीक मजत दिवपाची येवजण परत सुरू करतले. तशेंच दामोदर विद्यालयान जे प्रस्ताव दवरल्यात ते पुराय करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. लोलयेच्या दामोदर विद्यालयाच्या 99व्या वर्धापन दीस आनी शती महोत्सवी वर्साच्या शुभारंभी कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. पेन दे फ्रांस पंचायतीचो कांय भाग बेकायदेशीरपणान ओडिपीन घाला असो आरोप पेन दे फ्रांस पंचायतीच्या सरपंचान केला. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना हो प्रकार केला. ताका लागून ह्या ओडिपीक विरोध करपा खातीर 6 डिसेंबराक खासा ग्रामसभा दवरले अशी माहिती सरपंच स्वप्नील चोडणकरान दिली. पेन दे फ्रांस पंचायतीचो कांय भाग बेकायदेशीरपणान ओडिपीन घाला असो आरोप पेन दे फ्रांस पंचायतीच्या सरपंचान केला. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना हो प्रकार केला. ताका लागून ह्या ओडिपीक विरोध करपा खातीर 6 डिसेंबराक खासा ग्रामसभा दवरले अशी माहिती सरपंच स्वप्नील चोडणकरान दिली.
बाणावले वेस्टर्न बायपास रस्त्याकुशी फुडिल्ले कोयराच्या प्रकरणात निमणे मडगांवच्या नगराध्यक्षा कडल्यान दिलगिरी व्यक्त जाली. मात ही दिलगिरी व्यक्त करतना मडगांवाय जे कोण कोयर उडयतात ते फुडाराक मुखार हाडटलो म्हणून ताची नांव घेनासतना शिटकावली. पणजेच्या जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयात सामकेच बाबत स्थितीत आसा. इमारत पोरणी आशिल्ल्यान तिची अवतिकाय जाल्या. ताका लागून बेगीनूच महसूल भवनात हे कार्यालय शिफ्ट करतले अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिल्या. जाल्यार पणजेचे स्मार्ट सिटीचे काम फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर म्हळ्यारूच पावसा पयलीं पुराय जातले अशें विधान बाबूश मोन्सेरात हांणी केलां. म्हादय अभयारण्यात आस्पावीत जाल्ल्या 70 म्हालांतल्या 24 गांवांतल्या लोकां खातीर आतां वन खात्यान नोटीसी काडल्या. हे नोटीसे वरवीं लोकां कडल्यान जमीन मालकी हक्क सादर करपाचें आवाहन केलां. ते भायर हेर कांय निर्देशूय हे नोटीसेक दिल्यात. हेर गंभीर विशयांक लागून म्हादय विशींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या. देखून म्हादय विशय हो हेर विशयां सारको गंभीर निकाय वा सरकार हो विशय गंभीरतायेन घेना असो प्रश्न उप्रासता. ह्याच वर्सा भितर ही सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ल्या. हेर गंभीर विशयांक लागून म्हादय विशींची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयान परत एक फावट फुडें धुकल्ल्या. देखून म्हादय विशय हो हेर विशयां सारको गंभीर निकाय वा सरकार हो विशय गंभीरतायेन घेना असो प्रश्न उप्रासता. ह्याच वर्सा भितर ही सुनावणी 4 फावटी फुडें धुकल्ल्या. सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयची सुनावणी परतून एक फावट फुडें धुकल्ल्या. आतां हे याचिकेचेर डिसेंबराचे 6 तारखेर सुनावणी जावया अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. जाल्यार केस फुडें वचत आशिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराच्या निश्क्रियतेचेर फार पेटयल्या. सर्वोच्च न्यायालयान म्हादयची सुनावणी परतून एक फावट फुडें धुकल्ल्या. आतां हे याचिकेचेर डिसेंबराचे 6 तारखेर सुनावणी जावया अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम सांगता. जाल्यार केस फुडें वचत आशिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराच्या निश्क्रियतेचेर फार पेटयल्या.
वास्कोच्या साईनगर फकीर गल्ली वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर मुरगांव पालिकेन बुलडोजर घेवन आयलो. वाठारांत नवो रस्तो बांदपाचो आसा. ह्या बेकायदेशीर बांदकामां खातीर अडचण निर्माण जावची न्हय देखून ती मातये भरवण केली अशें नगरसेवक अमित चोपडेकारान स्पश्ट केलें. वास्कोच्या साईनगर फकीर गल्ली वाठारांतल्या बेकायदेशीर बांदकामांचेर मुरगांव पालिकेन बुलडोजर घेवन आयलो. वाठारांत नवो रस्तो बांदपाचो आसा. ह्या बेकायदेशीर बांदकामां खातीर अडचण निर्माण जावची न्हय देखून ती मातये भरवण केली अशें नगरसेवक अमित चोपडेकारान सांगलें. वेदांता सेजा कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरात हाडिल्ल्यान पिळगांवच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पिळगांव पंचायतीचेर धडक दिली. आमच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केली. वेदांता सेजा कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरात हाडिल्ल्यान पिळगांवच्या कामगारांनी बिरेस्तारा पिळगांव पंचायतीचेर धडक दिली. आमच्या पोटाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेवचो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. बिरेस्तारा सुरावलेच्या शेतकऱ्यांचो प्रश्न सोडोवपाक बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगळच उदकास्रोत खात्याचे अधिकारी, शेतकी विभाग अधिकारी, गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सुरावलेच्या पंचायत वांगड्यांनी वांगडा येवन साळणेची जोड पळोवन केली. फातोडेच्या आनी मडगांवच्या दुशीत उदकाक लागून साळ न्हंय दुशीत जाता आनी ह्या न्हंयचें उदक सुरावलेकारांच्या शेतांत घुसता. सुरावलेकारांक ह्या दुशीत उदकाचो शेती वेवसाया खातीर बरोच त्रास जाता. भारत देशान मुळाव्या साधन सुविधांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था सशक्त जावपाक पावली अशें विधान केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी केलें. भारताची अर्थवेवस्था नेटान वाडत आशिल्ल्यान आयज भारत देश संवसारांत 5व्या सुवातेर पावला. जागतीक बाजारपेठयेंत भारत पयल्या 5 क्रमांकात आशिल्ल्यान बऱ्यो संदी लेगीत देशाक निर्माण जातल्यो अशें पियुष गोयलाचें म्हणणें. शिंयाळ्या हंगामाक सुरवात जाल्या तेन्ना सगळ्यांनी आपापली जतनाय घेवप गरजेचें. थंडेचे दीस आशिल्ल्यान हुनूनीत पदार्थांक सगळी पसंती दितात तेन्ना वेळ वाटोवपा खातीर आयज मायक्रोवेवाचो उपेग चड प्रमाणात जावपाक लागला. मात ह्या मायक्रोवेवांत जेवण रांदप वा तें गरम करून सेवन केल्यार आरोग्याक हानिकारक थारयता. कारण मायक्रोवेवा खातीर वापरपाची आयदनां ही वेगळी आसतात आनी अशा आयदनांनी जेवण रांदल्यार तातूंतली म्हत्वाची पोशक तत्वां जीवनसत्वां नश्ट जातात. म्हणूनच तंत्रज्ञाना वांगडा मुखार सरतना आमी खंय तरी आमच्या जिणेशैलीक घातक थारपी खाणा जेवणाचें सेवन करतात अशें दिसून येता.